मुरगांवात भाजप पक्षा कार्यकर्त्यांचो पुराय तेको आसा। मात मुरगांवचो उमेदवार मिलिंद नायक बदलून त्या सुवातेर दुसऱ्या उमेदवाराक घालचो म्हूण मुरगांवचे थळावे सांगतात। जर पक्ष उमेदवार बदलिना तर येवपी रिझल्टाक जनता जापसालदार आसची ना म्हूण थळावे उलयल्यात। आरडीएक्स खातीर मुरगांवच्यान जॉन डिसिल्वा। हे सगळे जाण येयले बीजेपीच्या अगेन्स्ट अशें न्हू, बीजेपीच्या फेवरान। फक्त आमकां कितें जाय हो कॅन्डिडेट नाका। हांगा तूं सगळ्यांक वचीत न्हू, हे सगळे बीजेपी कार्यकर्ता फक्त एक हा की आमकां हो कॅन्डिडेट नाका। आमी बीजेपी पार्टी कडेन रिक्वेस्ट करता, हंबल रिक्वेस्ट करता, पर्रीकरा कडेन रिक्वेस्ट करता, आमी पार्सेकरा कडेन रिक्वेस्ट करता, विनय तेंडुलकर रिक्वेस्ट करता की हे तुमी डिसिजन घेतला न्हू, हेचेर तुमी रिथिंक करपाचें। पण फाल्यां अशें जावना की पार्टीच्या अगेन्स्ट आमी गेले। आमी पार्टीच्या अगेन्स्ट वचपाची आमची कांयच इच्छा ना। फक्त हो जो कॅन्डिडेट आहा न्हू, हे कॅन्डिडेट खातीर आमकां पार्टीच्या अगेन्स्ट वचचें पडटलें। मागीर कितेंय रिजल्ट येयलो न्हू, तेजे रिस्पॉन्सिबल आमी ना। तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमी आमचेर घालनाका, हे आमी बाबा पार्टीक सांगता। आमी फॉर द बीजेपी बट नॉट फॉर मिलिंद नायक। आमी सगळे मुरगांवकार दुखावलेल्या धमकी हुकुमशाही हेच्या अंडर प्रेशर एक आमी आहा आनी जायते आमचे कार्यकर्ता आहा तांकां उलोवपाक एक मंच मेळोन आसलो। जे पार्टी खातीर बीजेपी पार्टी खातीर तेंच्यांनी दिसाची रात केल्लेली आहा। हो जो आयज आमदार आहा ताका जिखोवपाक तेंच्यांनी आपले सायडीन जाता तितले प्रयत्न केलेले आहा, पूण तेजो व्हॅल्यू तांकां कांयच ना। वयल्यान तांकां स्टेजीर वचून तो झिरो करतालो। हो मेन मुद्दो आहा की आमकां हो प्रेजेंट MLA मिस्टर मिलिंद नायक हो आमकां नाका। ताका लागून ही मिटींग आमी कॉल केलेली आहा। पार्टीन आनी कोणाकूय दवरूं टिकेट दिवंक आमी हॅप्पी, आनी पार्टीकूय खबर आहा तो कितें आहा आनी कसो आहा, पार्टी कितली तेजेर हॅप्पी आहा ना ती आमकांय खबर आहा। पूण आमी पार्टीक रिक्वेस्ट करता, आमी पार्टी कडेन फाल्यां एक मेमोरंडम दिवपाचें आहा की बाबा पार्टी पळय तुमी मातशें डिसायड करा। आयज तेजो मेन मुद्दो आसा की जे मेन कार्यकर्ता आहा ते फाल्यां फुडें सरतले। तो बीजेपी पार्टीक हांगा स्ट्रॉंग करना, तो स्वताक स्ट्रॉंग करपाक रेडी जाल्लो आहा। तो फाल्यां पार्टीचो ताका सपोर्ट सुद्दां मेळना जाल्यार आपूण इंडिपेंडंट जिखपाची ही तेजी टॅक्टिक्स आहा, ती पार्टीन नोट करपाची। आपूण तो पार्टींतले मेन मनशांक भायर काडटा आनी आपले जे कोण उतराचेर उठ बस करता पळय तांकां तो लागीं घेता। आमचे मिटिंगेन डिसिजन जाल्लेलें आहा की आमी एक जावन पार्टी वांगडा आसतले। जर पार्टीन हो कॅन्डिडेट चेंज केलो जाल्यार, ना जाल्यार आमी फ्रिडम, आमकांय फ्रिडम आहा, डेमोक्रेसी कंट्री, आमी जायते आमी मागीर नाल्यार डिसिजन घेतले।